हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायला. भाव भयणींनो, हीं उतरां रायतूरच्या पादविगारान खंय एक दीस म्हणलीं. आतां आसा तो रायतूरचो पादविगार न्हू, पूण जेन्ना पाद्र आग्नेल मेलोलो तो रायतूरचे सिमिनारीन भायर पडलो. जेन्ना प्रवचन करतालो, देवाचो वावर करतालो, तेन्नाच पाद्र आग्नेल सोंपलो. आनी ताका रायतूरचे सिमितेरीन जेन्ना पुरलो, तेन्ना त्या पादविगारान ताका पुरता आसतना पुरून जाल्या उपरांत हीं उतरां म्हणलीं. हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायला. आमी सगलीं भाव भयणीनो एक दीस मरतलीं. तुमी मरता तेन्ना तुजो पादविगार कितें म्हणटलो? हांव आहा तेन्ना मरनाकात कोण, सगलीं जिवी रावात. पूण तुजो पादविगार वा तुका कोण जो पुरता तो तुजे विशीं कितें म्हणटलो? हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायली. हीं उतरां जरी तर आमकां म्हणूंक फावो जायत जाल्यार केदें व्हडलें भाग न्हू. भाव भयणीनो, पाद्र आग्नेल आमचो गोंयकार, गोंयान जल्मलो, गोंयान पाद्री जालो रायतूरचे सिमिनारीन. आनी मागीर रायतूरचे सिमिनारीन तो पिलारचे संस्थेन भितर सरलो. मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, SFX अशें तांकां म्हणटात. आनी रायतूरचे सिमिनारींतूच तो ओत्मीक गुरू जालो, स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. आनी स्पिरिच्युअल डिरेक्टर ताच्याहून पयलीं ताणें आपलो वावर लोकां मदें केलो. गोंयाच न्हू, गोंया भायर कुमठा, कारवार हांगासरूय ताणें आपलो पास्ट्रल वर्क, गोवळीक वावर ताणें केलो. आनी सगळे कडेन लोकांक मानलो ताचो भाग्यवंत स्वभाव. आनी सोंपता आसतना पासून देवाच्या वावराक चालूच आसलो. म्हणजे प्रवचन जेन्ना करतालो तेन्ना तो सोंपलो. आमी आमचो वावर देवा पासत कितें करता? भाव भयणीनो, वावर आयज जायतो आसा. आयज पवित्र सभेचो वावर जायतो आसा, आमच्या गोराब्यांचो वावर जायतो आसा, आयज आमच्या धर्माचो वावर जायतो आसा. आनी आमचो धर्माचो वावर आमकां धर्म आमचो शिकयता ती एक मुखेल वस्त म्हणल्यार मोग. हो मोग एकामेकाचो आमी करूंक, एकामेका लागीं आमी घेवंक. मनीस करता तसलो न्हू, पूण देव करता तसलो मोग. म्हणजे जेजून जो मोग केला होच मोग आमी दुसऱ्यांक शिपडावंक. दुसऱ्यांक म्हणटा तेन्ना सगल्यांक कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक हो देवाचो मोग आमी दिवंक आमकां हें व्हड मिसांव. तर हें मिसांव आमी पाळटा आसतना जायते पावटी आमी रस्त्या वेली कुशीन सरूंक वचूंक शकता. आमी थोड्यो वस्तू आवट ऑफ द बाउंड्रीज करपाक शकता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, आयज तावन माकाबेवाच्या पुस्तकाचें आमी वाचूंक सुरू करता. ह्या आख्या सुमान माकाबेवाच्या पुस्तकांतलें आमी वाचतल्या. जाल्यार त्या काळार जो राजा आयिल्लो आनी त्या काळाचे लोक जे आसले तांचें चिंतप मातशें लायणी भायर गेलें. लायणी भायर म्हणटा तेन्ना कितें? थोड्या लोकांनी म्हणलें हें सगळें आमचेर जें वायट येता वो आमचें बरें ना, तें एक कारणाक लागून. आनी तें कारण म्हणल्यार दुसरे जे आसात, अनभावार्थी जे आसात, तांचे लागीं आमचे संबंद बरे ना. ह्या पासत ही प्रॉब्लम्स जाता. आयच्या काळार घडये आमकांय दिसता दुसऱ्या धर्माचे वो जे अनभावार्थी आसा, जे क्रिस्तांव न्हय, तांचे लागीं आमचे संबंद हालता धोलता. तांकां लागून जावं, आमकां लागून जावं, वो धर्माक लागून, वो मंदिराक लागून, कित्याकूय लागून जावं. पूण आयज धर्मभेद वाडत आसा. तर असले वेळार हे थोडे जाण मनीस राजाशी वचून राजा लागीं तांणी परवानगी मागली. हे अनभावार्थ्यांक आमी भितर घेवंक व तांचे सारके आमी जावं. आनी राजान अशें सरप्रायझींग, राजान तांकां परवानगी दिली. आनी आयचे वाचपान आमी हेंय उतर आयकलां, कुड्या देवांक. अशें समजून घ्या, कुड्या देवांक म्हणल्यार कुड्डे न्हू, नॉट ब्लायंड. फाटीं जो एक सेरमांव जाल्लो वालांकिनी, ताचेर व्हडली चर्चा केली. आपल्या देवांक कुड्डे म्हणलें म्हण. कुड्डो म्हणोंक ना. आनी कुडे देव म्हणल्यार जे आमी केल्यात, मनशान केल्ले देव, खरो जिवो देव न्हू. खऱ्या जिव्या देवाक काडून कुशीन दवरून आमी आमकां जाय ते देव केले, तांकां कुडे देव म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी असल्यांक ह्या कुड्या देवांक तांची भोजवण करपाक ही परवानगी दिली. आनी लोक
त्या काळाचो ह्या वायटान भितर पडलो कुड्या देवाची पुजा करूंक. आनी अशें करता आसतना आपणाचेंच जें कितें आसा तें विसरलें. आनी त्या उपरांत तांचेर आनीक जायतें वायट येतलें. ह्या दिसांनी आमी हें म्हाका देवाच्या पुस्तकान वाचतले हांव आनी आयकतले हांव. तर भाव भयणीनो, जेजू कसलोच फरक करिना, सगल्यांक मानून घेता. रस्त्याचे कुशीक आसलेल्यांक मानून घेता, आपणा बाराबर चलून येता तांकां मानून घेता, कोणाक वयर पाटोस उक्तो करून सकयल देंवयलो ताकाय मानून घेता आनी सगल्यांक पेकोवणी दिता. आयज असलीच एक पेकोवणी आमी आयकल्या. रस्त्याचे देगे वेलो हो कुड्डो ब्लायंड म्हणटा तो हो मनीस, जाल्यार हो कुड्डो देवाक उलो मारता आनी ताणें मानून घेतला. तोय रावतालो इस्रायलाचे सोडवणेक, आनी हे सोडवणेक रावता आसतना तो जाणा दाविदाच्या कुळांतलो सोडवणदार येतलो. तो जेजू म्हण ताच्याय कानार पडला. आनी देखूनच ते वाटेन जेजू येता म्हूण कळ्ळें तेन्ना तो सगलो उमेदीन बोल्लो आनी तो भावार्थान आपलो उलो मारता. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, सोडवण म्हाकाय दी, म्हज्यान तुका पळोवंक जायना, म्हाका तुजी सोडवण दी. आनी आतांच आमी आयकलां तशें फकत एक पावटी म्हणून मागीर ओगी रावंक ना. अरे कोणें आयकोंक ना मरे म्हजें, कोण पळयना मरे म्हाका, नो बडी लव्स मी अशें म्हणोंक ना. तो हो साद घालीत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमकां जाय आमची मागणी देवान आयकल्ली, पूण थोडे पावटी घडी आमी समजता हांवें म्हजें मागणें केलां, देव आयकोच ना. एक पावटी केलें, एक पावटी म्हणलें, जालें सोडलें. जाल्यार हो मनीस, हो रस्त्या देगे वेलो कुड्डो आमकां शिकयता मागणें आमचें कशे भाशेन थिरायेन जावचें. जाल्यार हें मागणें ताणें करता आसतना ताका लोकांनी बोंद पासून केलो. थोड्यांनी ताका बोबाट केली, अरे ओगी राव, बोवाळ मारनाका. जेजू वयता आनी तेन्ना जेजून हो ताळो आयकून ताका हाडलो. ताका म्हजेशी हाडात, कितें जाय तुका हांवें केलोलें? सायबा, म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. भाव भयणीनो, जायत्यो वस्तू आमच्यो सारक्यो जावपाक शकता, जाल्यार जरी तर ह्या कुड्ड्या भाशेन आमी मानून घेतलें जें आमचें सगळें चुकीचें आसा. ह्या मनशान मानून घेतलें हांव कुड्डो, म्हाका नदर ना, आनी ह्या पासत ताका बरो करपाक जालो. म्हाका नव्यान नदर एशी कर, कित्याक म्हाका नदर ना, हांव कुड्डो. आमच्याय जिवितान वेगवेगळ्यो वस्तू आसतल्यो, आमच्यो असोक्तायो आसतल्यो. मानून घे पयले सुवातेर, सायबा हांव असोक, म्हजी काकूत कर. आनी तेन्ना जेजू दुबाव विरेत तुका हाडटलोच आपणाशी आनी विचारतलो कितें जाय, सांग तेन्ना कितें जाय तें. आनी ह्यो मिलाग्री आमचे सवें घडटल्यो. पाद्र आग्नेलाच्याय जिवितान जायत्यो मिलाग्री घडल्यात. ताणें दुसऱ्या सवें आपल्या बाग्यूनपणांतल्यान जायत्या जाणांक देव दिला, वय सोडवण फावयल्या, आनी देखूनच आयज तो सांत जावपाच्या मार्गार आसा. आमच्याय जिवितान आमी कोणूय जावं, पाद्री जावं वो आमी सादी गृहस्थी जावं, आमकां सगल्यांक हे बाग्यूनपणाची वाट धरपाक हो उलो आसा, सोयेग आसा. देवाचें उतर आमकां आसा, पवित्र मिसाची भेट आनी साक्रामेंत आमकां आसात. एकामेकाचो सांगात आनी पवित्र सभेची शिकवण आमचे लागीं आसा. तर हें सगळें घेवन आमी आमचो भावार्थ थीर धरूंक आनी ह्याच भावार्थान थिरायेन आमचें मागणें देवा मुखार दवरून एकामेका सवें आमी क्रिस्ती मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा मागुया.